शिरगांवच्या आई लयराईच्या जात्रेक सुरवात जाल्या। मुखेलमंत्री दोतोर सावंतान मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या बरोबर शिरगांवा वचून देवीचे दर्शन घेतले। आरडीएक्स खातीर शिरगांवच्यान चंदू मांद्रेकर। आज इनॉग्रेशन करपा खातीर आमचे मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या बरोबर शिरगांव गांवांत लायलो रस्त्याचे इनॉग्रेशन ऑलरेडी आमी केल्लें आसा। देवी लयराईची आज जात्रा गोंयभरांतल्यान प्रसिद्ध जात्रा उत्सव होमकुंडाची जात्रा देवी शिरगांवच्या लयराईची जात्रा ही प्रसिद्ध आसा। देवी लयराईच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा। 2 वर्साच्या कोविडांतल्या महामारीच्या उपरांत पयलेच फावटी खूब व्हडा उत्साहात शिरगांवची जात्रा सेलेब्रेट जाता। गोंयभरांतले देवी लयराईंचे भक्तगण हे खूब मोठ्या प्रमाणात ताचे कडेन येवपाचे। सगळ्या लोकांनी देवस्थान समितीक सहकार्य करचे जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी न जाता दिसभरांतले ही जात्रा आनी ताच्या उपरांत तांचे जावपी कौलो उत्सव हो फुडले 5-6 दीस जो आसा हो मोठ्या उत्साहात साजरो जातलो। परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आयच्या देवी लयराईच्या जात्रेच्यो खूब खूब शुभेच्छा। यामिनी देवी लयराई तशेंच समस्त लाखो भक्तगणांची यामिनी देवी लयराई हिच्या आयज जत्रोत्सवाचो आयज हो सण आसा आनी ह्या जत्रोत्सवाच्या निमतान सर्व गोमंतक्यांक आमच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता। आयच्या ह्या क्षणी देवा कडेन मागता, देवी लयराई कडेन मागता सगळ्या गोमंतकीय जनतेक सुखी समाधानी आनी निरोगी दवरचे अशें आयज ह्यो शुभकामना। आयज ह्या दिसा गेली 2 वर्सां कोविड महामारीमुळे ही जात्रा मोठ्या उत्साहान जाली ना, पण आयज देवीच्या आशिर्वादान समस्त गोंयकारांक आयज ही भावना आपली प्रकट करपाक आयज हो क्षण येयल्लो आसा आनी सगळ्या जनतेचो उत्साह आयज द्विगुणीत जाल्लो आसा। आयच्या ह्या दिसा भावनेन जे लोक भक्तगण हांगासर येता तांकां एक विनंती करता, सगळ्यांनी आपली काळजी घेवन वेवस्थीत रित्या देवीचें दर्शन घेवचें आनी आपल्या मनानसून ज्यो भावना आहा त्यो भावना व्यक्त करच्यो। चेंगरा चेंगरी जावची न्हू ह्या खातीर कायदा वेवस्था सगळी वेवस्थीत केल्ली आसा। सगळ्यांनी जनतेक आव्हान करता ज्यो सरकारी यंत्रणा आहा तांकां सुद्दां हे मदत करच्यो। पुन्हा एकदा सगळ्यांक ह्या जत्रोत्सवाच्यो आनी कौलोत्सवाच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा।